न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयांक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना काणेकर तुमकां येवकार दिता। आयच्या दिसा कितें म्हत्वाचें घडलें जाणा जावन घेवया आमचे रिपोर्टर्स, सब एडिटर्स आनी एंकर्स हांचे कडल्यान। सगळ्यात पयलीं या गौरीशा कडेन, ताचे कडेन खंयची बातमी आहा पळया। आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंय राज्य अमृतकाल कृषी धोरण 2025 उक्तावण केले। त्या वेळार ऊस उत्पादकांक एक थाकाय दिवपाची बातमी ताणें दिलेली आसा। ती म्हटल्यार संजीवनी कारखानो जो फाटलो 2019 सावन बंद आसा तेजे उपरांत ऊस उत्पादकांचेर हावळ येयल्ली। मात आतां गोंय सरकारान तशेंच तांकां आवाहन केलेलें आसा की तांच्या कडल्यान ते ऊस घेतले ताका लागून ऊस लागवण करची। ह्या खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तांकां आवाहन केलां। केंद्र सरकारान जी दर थारायल्ली आसा तीच दर तांकां मेळटली। संजीवनी साखर कारखान्यांत तेंच्यांनी ऊस व्हरोन दिवचे पडटले आनी तांकां ती दर सरकार दितलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें गोंय राज्य अमृतकाल कृषी धोरण 2025 उक्तावण केले उपरांत सांगलें। दुसरी बातमी अशी आसा की GMCचे जे स्पेशल सुपर कितें गो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आसा ताका पयलीं जी रांग लागताली आनी थंय बेकायदेशीर लोक टोकन घेताले आनी ते विक्री करताले। ते आळो हाडपा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयान अशें परिपत्रक जारी केलेलें आसा की ते टोकन घेवपा खातीर लायन लावची पडटली आनी अधिकृत रित्या ते टोकन घेतल्या उपरांत रितसर नोंदणी जावन त्या पेशंटाचेर मागीर उपाय करतले, तेंची नोंदणी करतले अशें गोंय वैजकी महाविद्यालयान एक परिपत्रक जारी केलां। आनी दुसरी गजाल म्हणजे थिये माडेल ह्या वाठारांत एका चलयेचें अपहरण केल्ल्या आरोपीक कोलवाळे पुलिसांनी अटक केली। तो आरोपी 34 वर्सांचो, ताचें नांव मुस्तफा अशें। तो मुस्तफा त्या चलयेक घेवन कर्नाटकाक गेल्लो आनी थंयच्यान पुलिसांनी सांपळो रचून त्या तरणाट्याक अटक केलें आनी ताका परतून गोंयांत हाडलें आनी त्या चेडवाची सुटका केलेली आसा। गौरीशान 3 बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। फुडें या समीरा कडेन, तांचे कडेन खंयची बातमी आहा पळया। हालीसराक चोरयेच्या प्रमाणात बरेच वाड जाल्ले आसा। तर आज सकाळीं दिवचल शारांतल्या आझाद जामा मशिदीत चोरी जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो आसा। तर दुबावीत चोरान मशिदीत घुसून कोण ना ती संद साधली ताणें आनी तो मशिदीत घुसून ताणें दानपेटी फोडून रोखड फारायल्ली आसा। तर हो दुबावीत चोर जो आसा तो एक थंयचो तरणाटो आशिल्ल्याचे CCTV कॅमेरात कैद जाल्ले आसा। तर दिवचल पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात। दुसरी बातमी म्हणजे सारजोरा येवपी प्रस्तावित रेल्वे स्टेशनाच्या प्रकल्पाक थळाव्यांनी विरोध करीत आयज तांणी आंदोलन केल्लें आसा। तर हे रेल्वे स्टेशन जर आयलें जाल्यार गांवचें पर्यावरण आनी जैवविविधताय नश्ट जातली अशी खंत तांणी उक्तायल्ली आसा। आनी हे खातीर थळावी पंच जी आसा तिणें हेर पंच वांगड्या सयत थळावो आमदार क्रूस सिल्वा हाका मेमोरेंडम सादर केल्लें आसा। आनी हे विशीं ताणें अशें सांगलां की मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन आपूण बेगोबेग विशय सुटावो करतलो। अश्यो ह्यो 2 बातम्यो आसा। आयज कॅबिनेट बसका जाली। हे बसकेंत कितें म्हत्वाची चर्चा जाली हे विशीं आमकां ऐश्वर्या सांगतले। आयज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कृषी मंत्री रवी नायक तशेंच आमदार प्रेमीन शेट हांच्या सयत गोंय राज्य अमृतकाल कृषी धोरण 2025 उक्तावण केलें। गोंयांत आतां मेरेन 52,000 शेतकारांची नोंद आसा। शेतकारांक मजत करपा खातीर कृषी कार्डाची मर्यादा वाडोवपा खातीर सरकार वावुरता अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगिल्लें आसा। दुसरी बातमी म्हळ्यार
गोंयांत येवपी पर्यटकांनी जबाबदारीन वागचें आनी गोंय हें शांतीप्रिय राज्य आशिल्ल्याचें समजून घेवचें अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी सांगलें. देखून कोणी कायदो आनी सुवेवस्था हातांत घेतली जाल्यार ताचेर खर कारवाय करतले अशें पुलीस महासंचालकान सांगिल्लें आसा. देखून ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटल्यो. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो. आनीकूय बातम्यो तुमकां साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. इतले म्हणीत हे न्यूज रूम अपडेट सांगात सोपयता कॅमेरामॅन साहिल आनी हर्ष बरोबर हांव संजना अंजनकर. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात